नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्तिका कोटकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयत चमकेल खबरो। केरये खांडेपार स्वयंघातात जखमी जाल्ल्या दादल्याक उपचारा वेळार जीएमसीत मरण, गोरवांक वाटावपाच्या नादात वगडायलो जीव। पणजे स्मार्ट सिटीत पोरण्या अबकारी मुख्यालय लागसार परतून सापडले गांजाचे रॉप। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो, रॉप घेतले ताब्यात। राज्यात पावसाची दुमशेण्या सुरूच। वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसान वेगवेगळ्या वाठारांत कोसळ्ळी झाडां, कांय कडेन झाडाक पडून कोसळ्ळे लायटीचे खांबे। घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणां देंवली, पूण सुशिक्षीत गोंयांत घटस्फोटाच्यो केसी वाडल्यो। बायल आयोगाचे अध्यक्ष रंजिता पैची म्हायती। गोंयचे फामाद गायक अजित कडकडे यांनी स्वीकारलो गोमंत विभूषण पुरस्कार। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान पुरस्कार दिवन अजित कडकडेंचो केलो भोवमान। आणि पुराय राज्यात व्हडा उमेदीन मनयलो सांजांव। पारंपारीक भेस आणि पदां म्हणीत क्रिस्तांव भावांनी एकामेकांक दिली सांजावाची परबी। आता खबरो विस्तारान। मंगळारा सकाळी केरये खांडेपार जाल्ल्या स्वयंघातात नुशी नायक ह्या परवळे शिरोडच्या दादल्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोरवांक वांटोवपाक गेल्ले कडेन दुचाकी वयल्यान पडून ताका तकलेक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्लो, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। खांडेपार हांगासरल्या नॅशनल हायवेचेर एक्सिडेंटाचे जे सत्र आसा ते सुरूच आसा। आज सकाळी जो शिरोडेच्यान धारबांदोडा एरियेन वयतालो नुशी नायक हो स्कुटर घेवन वयतना हांगा गोरवांक वाचोवपाचे धक्को वाचोवपाच्या कारणान जमनीर पडून इंजर्ड जालो। हेड इंजरी जाल्ल्या कारणान ताका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीक रिफर केलो, पूण जीएमसीक ट्रिटमेंट चालू आसतना ताजे आतां दनपाराक तेजें डेड जालें म्हणून डॉक्टरांनी डिक्लेअर केल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी हांगा पंचनामा केल्लो आसा, पूण गेल्या कांय दिसां पासून हांगा रस्त्यार एक्सिडेंट गोरवां खातीर वाडत आसा। 2 दीस पयलींच संजीवनी कारखान्या फुडले वटेन त्या रस्त्यार कारीचो धक्को बसून 4 गोरवां मेल्लीं। तेजे नंतर हो आयज दुसरो एक्सिडेंट जाल्लो आसा। सो अशे एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार गोरवांक लागून जायत आसात आनी गोरवांचेर कांयच कंट्रोल ना म्हणून लोक सरकाराक दोश दीत आसा। सरकारान ह्या रस्त्या वयल्या गोरवांचेर दखल घेवची अशी मागणी खांडेपारचे तशेंच फोंडेचे लोक करीत आसा। खांडेपारच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश शारी। पणजे स्मार्ट सिटीत पोरण्या अबकारी मुख्यालया लागसार परतून गांजाचे रॉप सापडले। हे रॉप हांगा पावले कशें ते कळपाक मार्ग ना। पुलिसांनी येवन पंचनामा केलो आणि गांजाचे रॉप सध्या ताब्यात घेतला। पणजेच्या पोरण्या अबकारी मुख्यालया लागसार परतून गांजाचे रॉप सापडले। फाटल्या दिसांनी पणजेच्या सांतिनेज वाठारांतल्या पार्किंग सुवातेर अशीच गांजाची रोपां सापडिल्ली। आता ही रोपां कोण मुद्दम लायता काय ती आपुणूच किल्लून येता हे कळपाक मार्ग ना। हे विशीं पुलिसांक कळटाच पुलिसांनी येवन ह्या रोपाचो पंचनामो केलो आणि हे गांजाचे रोप ताब्यात घेतले। सध्या आमी आसात ती ओल्ड एक्साइज हेडक्वॉर्टर जे आसा थंयसर आसा आणि तुम्ही पयलीं जे झाड पळयले ते बेश्टे अशें झाड न्ही, तर गांजाचे झाड जे आसा ते सध्या हांगासर म्हणजे सांपडलेले आसा। आणि आमी पळयले जाल्यार फाटले कांय म्हयने जाल्यार आमी अशेंच झाडां जी आसा ती सांतिनीज हांगासर सुद्दां आमी तुमकां म्हणजे तुमच्या मुखार हाडलेली
त्याच बरोबर काकोलो मॉल आसा थंयसर सुद्दां आयलेली जाल्यार वेगवेगळ्या पणजेंतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां गांजाची झाडां पळोवपाक मेळ्ळीं आनी ताचे उपरांत नार्कोटीक सेल जे आसा तांच्यांनी येवन ताची पळोवणी सुद्दां केलेली जाल्यार आतां जर पळयलें जाल्यार आमकां हे एक्सायज ओल्ड हेडक्वॉर्टर जे आसा थंयसर म्हणजे हांगासर बारीक बारीक शॉपां आसा त्या शॉपांच्या मुखार म्हणजे CCPन जी हांगासर तुमी पळोवंक शकता वेगवेगळी जी झाडां लायल्या त्या झाडांनी हांगासर सद्या आतां एक गांजाचें झाड सांपडलेलें आसा. पणजेन जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां वेगवेगळे गांजाची झाडां म्हणजे सांपडटात. हाचो अर्थ म्हणजे पणजेकारांनी कितें समजपाचो लोकांनी कितें समजपाचो हे लोकांनी ताका म्हणजे एक आकार दिवपाक जाय. आनी सद्याच्या घडयेक जर आमी पळयलें जाल्यार हे तुमी पळोवपाक शकता हे जे गांजाचें झाड आसा आनी ताका सारकी 5 म्हणजे अशे पाकळ्यांचे जे झाड आसता तेकाच आमी गांजाचें झाड म्हणटा आनी हेच जर आमी पळयलें जाल्यार हांकां सारकी 5 पाकळ्यांचे हे जे आसा ते झाड आसा. आनी हाचेर एक मागणी जाता ती म्हटल्यार हांगासरले जे लोक आसा तांचे कडल्यान आमकां कळीत केलें तांच्यांनी तेन्ना की जे पार्किंग म्हणजे जे हांगासर पार्किंग पळोवपा खातीर जे हे आसतात मनीस आसता तांच्यांनी तांकां म्हणजे कळीत करूंक नासलें पयलीं कारण तांकां भंय दिसतालो खंय की सांगपाक. पूण जेन्ना एका मनशांनी हांगासर पळयलें तेन्ना तांकां कळ्ळें जाल्यार एक मागणी जाता ती म्हटल्यार नार्कोटीक सेलान हांगासर येवन हाची पळोवणी करची अशी लोकांची मागणी जाता. कारण म्हटल्यार पणजेन वेगवेगळे कडेन आमकां असलेच म्हणजे गांजाची झाडां पळोवपाक मेळटात. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्विकर. राज्यात सध्या पावसाची धुमशेणां सुरू आसा. मंगळारा सकाळी वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जाली. 69 आंब्याचें झाड घरार तशेंच कारण दुचाकीचेर पडिल्ल्या लाखांचें लुकसाण जालें. दुसरे वटेन सोनारबाग उसगांव वाठारांत झाड पडिल्ल्यान 3 लायटीचे खांबे कोसळ्ळे. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. सकाळी जेन्ना वारें आयलें 6:15 दरम्यान शेजाऱ्याचो आंबो बरो व्हडलो आंबो आसा तो कॉलॅप्स जावन आमच्या घराचेर पडलो. वर स्लॅब डॅमेज जाला, हेर इज टोटली डॅमेज आनी कार आहा भितर कार इज ऑल्सो टोटली डॅमेज. आनी आतां फायर ब्रिगेड आय वूड लायक टू थँक फायर ब्रिगेड प्रॉम्प्टली येवन तेंच्यांनी सगळें क्लियर केलें. फूल हांगा आमच्या कारान सगळें ब्लॉक जाल्लें, कांय भायर सरूंक मेळना भितर सरूंक मेळना. कांय कळना एस्टिमेट कितें जायत म्हणून. गाडयेचो सोडलोच जाल्यार म्हाका दिसता तो 4-5 लाखा कडेन तरी बाकीचो खर्च आसतलो. लायटीकारांक फोन केलो. लायटीकारांक फोन करतकीर लायटीकारांक फोन करून मागीर लायटीकारान जैन फोन घेयलो. जैन सोमतेच सांगलें आपण लायटीकारांक धाडटा म्हणून. मागीर ही हेका फायर फोर्साक फोन केलो. सोमतो रोखडोच फायर फोर्साक फोन केलो. फायर फोर्सान रोखडेच कॉल घेयले. रोखडेच फायर फोर्सान क्लियर केलें. पूण मातसो टायम जालो. इस्कॉला भुरगीं उरले आनी कामाचे भुरगे ना. लायट अर्द्यांक ना, आमकांच आहा. अर्दी लायट चालू केली, वायरी कट केली. 8 दीस म्हणल्यार जातले. हय 8 दीस भरल्यान जातले. बाग उसगांव हांगा आज सकाळी 6:30 वरांचेर जो वारो येयलो त्यातून एक झाड वायरीचेर कोसळ्ळें. 3 खांबे लायटीचे खांबे कोसळ्ळे आनी ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालो. फोंडा फायर स्टेशनाचे स्टाफान रोखडेच हांगा येवन जे काम झाड सायडीन काडलें आनी आतां रस्तो क्लियर केल्ले आसा. रस्तो ब्लॉक जाल्ले कारणान कांय स्टुडंट जे सकाळ फुडें इस्कॉला वचपाचे ते अडकून पडले. तशेंच कामगार वर्गूय बी अडकून पडले. उदगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंय पुराय साक्षर जाला. गोंयांत शिकिल्ले लोक चड आसात. हे शिकिल्ले लोक आपल्या घरानूच सुशिक्षीत कशेच वावुरतात आसतले असो तुमचो समज आसा जाल्यार तो पुरायेन चुकीचो. गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुको वाडत आसात. ताका लागून घटस्फोट घेवपाचे प्रकारूय खूब वाडल्यात. पळयात पुराय बातमी.
गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुको घडत आसात. दुसरे वटेन घटस्फोट घेवपाचे प्रकारूय खूप वाडल्यात. घरगुती हिंसाचाराची कितलीशीच प्रकरणां बायल आयोगा मेरेन पावल्यात. ही प्रकरणां थंयचे थंय मिटोवन बायल आयोगान कितल्याशाच जाणांचे संवसार बुडपा पासून वाटयल्यात. गोंयांतल्या घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणा विशीं बायल आयोगाची अध्यक्ष रंजिता पै कितें सांगता तें आयकात. घरगुती हिंसाचाराची मुख्य कारणां: घोव बायलांचें एकामेका कडेन पटना, अर्थीक अडचण, घरची परिस्थिती बाबत, घोव सोरो पिता म्हणूनय जातात झगडी, मानसीक दुयेंत आनी बायलांकडे पळोवपाचो दादल्यांचो दृश्टिकोन, फॅमिलींतल्या सदस्यां मदीं गैरसमज, मोबायलाचो अतिवापर थारता घातकी, एकत्रीत कुटुंब नाशिल्ल्यानूय चड परिणाम, बायलेक घोवा कडल्यान वा घोवाक बायले कडल्यान चड अपेक्षा, अर्थीक दिश्टीन मर्यादा आयिल्ल्यानूय येता ताण, लग्ना उपरांत समजूतदारपणाचो उणाव. बायल आयोगा कडेन आयिल्ल्यो केशी: पडून आशिल्लीं प्रकरणां 322, 2023-24 नोंद जाल्लीं प्रकरणां 114, 2023-24 वर्सा मिटयल्लीं प्रकरणां 32, 2023-24 नव्यान आयिल्लीं प्रकरणां 83, फाटल्या वर्सा मिटयल्लीं प्रकरणां 287, फाटल्या 6 म्हयन्यांत नोंद जाल्लीं प्रकरणां 48, फाटल्या 6 म्हयन्यांत मिटयल्लीं प्रकरणां 43, 2023च्यान आतां मेरेन आयकून घेतिल्लीं प्रकरणां 962, दर म्हयन्याक नव्यान नोंद जावपी प्रकरणां 10. जाल्यार वेगवेगळ्यो केसी जशे तुमी सांगल्यो, पूण त्यो कित्या खातीर चड प्रमाणात जाता अशें तुमकां दिसता? केसींक वेगवेगळी कारणां असतात. मेन वन ऑफ द रिजन इज फायनान्शियल फ्रीडम. फायनान्शियल फ्रीडम नाशिल्ल्यान बायलो घोवाचेर डिपेंड उरता खूब फावटी, आनी तेन्ना कितें जाता की ती सोंसत रावता, कित्याक तिका आनी ऑप्शन नासता. तिका दिसता की आपणें जर कंप्लेन केली जाल्यार म्हाका तो आतां पळय जेवपाक खावपाक जावं भुरग्याच्या खर्चा खातीर दिता, थंय म्हजो खर्च बंद जातलो, मागीर हांव कोणा कडेन तोंड पळयतली. सो आमी हांगा जेन्ना पळय बायल एक ती अशी केसी कंप्लेनींग येता न्ही, तेन्ना हांव तिका विचारता मुद्दाम कितें करता तूं, आनी तिका सांगता की तुज्या पांयार पयलीं तूं उबी जा. कित्याक मेन म्हणटा तो तुजो सेल्फ रिस्पेक्ट तुका गेन करपाक, म्हणजे तुका तुजो स्वताचो सेल्फ रिस्पेक्ट मेनटेन करपाक कळपाक जाय. आमी जरी कितलेंय म्हणलें तरी डॉमेस्टीक वायलन्स हें आसाच. सो ताज्या खातीर आमी एक जेंडर बेस्ड वायलन्साचेर एक रिसर्च घेवपाचें थारयलां. प्लस आमी जेंडर डिस्पॅरिटीचेरूय बी एक रिसर्च करपाचो युनिवर्सिटीच्या थ्रू आमी प्लॅन केल्लें आसा. कोटेशन, वी आर अवेटींग द कोटेशन, आनी रोखडेच आमी घेतली. तशें आमी मॅरिटल डिस्कॉर्डाचेर एक घेतिल्लो, कित्याक आतांचो जे जरी आमचे कडेन त्यो केसी येनात तरी पूण एक वातावरण आसा की खूब डायवोर्स केसीस गोंयांत रेट खूब हाय आसा. सो ताज्या खातीर आमी एक घेतिल्लो, आनी तो आतांच आमचो पळय कंप्लीट जाल्लो आसा. एप्रिलान आमचो तो कंप्लीट जाला, आनी सो आतां आमी तो गव्हर्मेंटाक पुटअप करपा आसा रिसर्च. आनी तातूंतल्यान प्री मॅरिटल कावन्सिलींग आनी प्री मॅरिटल नॅशनल कमिशनांनी हाजेर काम केल्लें आसा, आनी तांणी प्री मॅरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स उगडचीं हाज्या खातीर तांणी रिसेंटली एक गोंयांनी बी ट्रेनींग जाल्लें, एक पुण्याक जाल्लें. हें ट्रेनींग कलेक्टरा खातीर जाल्लें, आनी 11 स्टेटींतले कलेक्टर गोंयान आयिल्ले. हें हांगा जाल्लें हारपोरा जाल्लें ट्रेनींग, आनी नॅशनल कमिशनान कंडक्ट केल्लें तें ट्रेनींग. सो थंय ऑलमोस्ट 11 स्टेटींतले कलेक्टर्स आयिल्ले, आमचे गोंयचे कलेक्टर थंय आशिल्ले, दोनूय कलेक्टर आशिल्ले, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा. आनी तातूंतल्यान हें प्री कम्युनिकेशन सेंटर बेगिनांतल्या बेगीन स्टार्ट जावचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतली. मेन म्हणटा तें महिलांनी काम करपाची गरज आसा, म्हणजे वर्कींग. आमी पळयतात की आजकाल आमी पळयतात की चलयो खूब शिकतात, म्हणजे आमची तशी गोंयांतली लिटरसी रेट खूब बरी आसा. पुणून आमी केन्ना केन्नाय पळयतात की टॉप पोजिशनाचेर चलयो सुद्दां दोतोर जातात, इंजिनियर जातात, पूण खंय तरी टॉप पोजिशनाचेर त्यो पावनात. कित्याक पावना हाजेर आमी विचार करपाचो खूब गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. गोंयचे फामाद गायक अजित कडकडे हांकां ह्या वर्साचो गोमंत विभूषण पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. कला अकादमीत आयोजीत केल्ले कार्यावळीत तांकां हो पुरस्कार दिलो. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता सयत आदले कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले. हा जो मला पुरस्कार मिळाला हा अगदी मनोभाव आहे. मी असं समजतो हा पुरस्कार माझाच नाही तर त्यांचाच आहे, कारण ज्यांच्यामुळे मी घडलो,
ज्यांच्यामुळे मी गेली 50 वर्ष गातोय, ज्यांनी मला नुसतं गाण्यातच नाही पण लोकांकडे कसं वागावं, स्वभाव आपला कसा असावा याची पण घडवणूक दिली, त्या अभिषेकी बुवांना, माळीये गुरुजींना, गोविंदप्रसाद जयपूरवाले यांना मी हा माझा पुरस्कार अर्पण करतो. आणि आपण जे रसिक इकडे बसलेले आहात आणि पुरे, कारण मी असं नेहमी म्हणतो, गोवा ही माझी जन्मभूमी आहे पण महाराष्ट्र ही माझी कर्मभूमी आहे. कारण जेव्हा मी मुंबईत गेलो आणि तिकडे माझा प्रवास जो गाण्यातून सुरुवात झाला, ती आतापर्यंत तो प्रवास गेली 50-55 वर्ष चालू आहे. जरी रोज मला बासुंदी पुरी नाही मिळाली तरी पिठलं भाकरीला कुठे कमतरता पडली नाही. स्वामी समर्थ महाराजांनी, माझे आध्यात्मिक गुरु, अनेक संत, देवी देवता यांच्या कृपेवर मी हा प्रवास माझा अजून छान झालोय. राज्यात वेगवेगळ्या वाठारात सांजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बाप्तिस्तांच्या जल्मदिसाच्या निमतान दरवर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकुट, गळ्यांत घुमट आनी हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणीत व्हडा खोशेन हो उत्सव मनयलो. पळयात सांजावाची कांय खिणचित्रां. Kodavado, celebrating this traditional feast of Sanjuam. This tradition was started by our ancestors, and to keep this tradition alive, we follow it regularly every year. आजच्या दिसाक आम्ही सगळे खोड्या बांधतात. हे खोड्यान खोड्या बांदणार वयतात आणि तसेच खोड्या बांधकार भाव आमच्या गोंयांत. And it is a traditional. Yeah, it's a tradition, and we have been following it up regularly for the many years. वर्साच्या वर्साक आमी सांजावाचे फेस्त आमी घोणघोणान मनयतात. कित्याक आमचो पात्रोन, आमचो इगोर्जेचो बाणावलेचो पात्रोन आनी आमचे भुरगे, आमची सगळी आमची परंपरा आमी आदल्यांनी दवरलेली, त्यांनी चालू दवरलेली आसा. सगळे गांवचे भुरगे म्हाका दिसना दुसऱ्या वाड्यान अशें जाता म्हणून. तुरा मागतलो आसलो दुसऱ्या वाड्यान लोकांताय आमचे एकूट आसा तसो तुमी तुमचो फुडें वचो आनी आमचो मोग सदांच आमी फुडें वचो. विवा सांजा!
ओके आम्ही करता ओके सगळे दीस आमचो आयज व्हडलो बरो उमेदीचो कोणें कितें म्हटल्यार रागा जायना सगळे खोशेन वयता. गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाच्या प्रकाराचेर इतले दीस ओग्गी आशिल्लो सुदीन ढवळीकार निमणे उलयलो. आमदार आनी मंत्री जालो म्हणून कितें उलोवंक जायना, तोंडात साकर आसची पडटा, निमणे कर्माचे फळ हे मेळटाच अशें म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकारान गोविंदाचेर तोंड सूक घेतला. आयकाप ताचें म्हणणें. पक्षांतल्यान जाणे गेले कांयच ना आनी हांव आसा तो पर्यंत MGP स्ट्रॉंग कशी जातली हें पळयता कळ्ळें. हांवें आतां उलयलें आमदार जालो म्हणून ना, आमदाराच्या तोंडांतल्यान बरे शब्द आसपाक जाय, रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, कितें प्रत्येकाक रिस्पेक्ट दिवप, सरपंचाक रिस्पेक्ट दिवप ना, पंचा रिस्पेक्ट दिवप ना, हें बरोबर न्ही. हो म्हणून आवाज आनी तांचें डिसिजन जाय. भारतीय जनता पक्षाचें हांव स्टेटमेंट दिवपाक देशून एक त्यांनी उल्लेख केल्लो हे जाता आसतना पर्रीकरान जेन्ना ते सीक आसतना हें करता आसतना तें सर्वश्रूत आसा. तें ओपोज बाय विजय सरदेसाई गेलो, रोहन खोसेन गेलो, सगळ्यांक खबर आसा. ती हांवें मुख्यमंत्री जावप की ना हें लोकांनी ठरवपाचें कितें म्हाका कोण दुसरो सांगूं शकना. लोकांनी ठरयलें जाल्यार हांव सर कॅबिनेटान एकदां तुमचे कितें तरी जाल्ले वाद आनी मागीर म्हणलें तुमचे जाली मनोहर पर्रीकरान योग्य हें घेतला. त्या नंतर योग्य निर्णय जावना, तो निर्णय आतां जालो न्ही. मातसो लेट जालो जालो बरें कितें आसता मनीस जी कर्म करता पळय ती मुक्ती पडटा. त्या कर्माचें फळूय मेळटा आनी नासाडी हे कर्म करता. थोड्यांचें फळ मेळटा, थोड्यांची नासाडी जाता. आमच्या महाभारतांत सुद्दां कर्म करा म्हणून सांगलां. कर्म कसलें आसता हें हांवें वाठारां घेवन सांगपाची गरज ना. जो कर्म बरें करता तो सदांच फुडें वता आनी जो कर्म कितें करता कितें ताचो अंत आसता. राज्यात सध्या एफडीएच्यो कारवायो सुरूच आसा. मात ह्या फावट बेकायदेशीर रितीन खाजूर पाकिटांचें उत्पादन जाता अशी कागाळ येना फुडें एफडीए पंगडान सतर्क जावन म्हापसा गणेशनगरांत धाड घाली. ह्या कारवायेंत नितळसाण पाळी नासतना पॅकेजींग जावपी सुमार 300 किलो खाजूर जप्त केले. तशेंच म्हापसा वाठारांतल्या खाणा जेवणाच्या गाडेकारांचेर धाड घालून तांकां सील करपाचे नोटीस जारी केले. मजगतीं ह्यो कारवायो लोकांच्या भलायकेचो विचार करूनच करतात तेन्ना सगळ्यांक कडल्यान खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याचे एफडीएची संचालक स्वाती देसाई सांगता. So as a part of our surveillance drive, our FDA team yesterday in Mapsa area, in Bardez area, we had received a complaint, and recently because of all this surveillance, we've been receiving a lot of inputs from the public. So one such complaint was received that a product, that is dates, khazur, was packed with a feather, and the label declaration was only written as Karaswada Mapsa. So by tracking the person through the retail shop and the supplier, we went to this area in Kucheli, Ganesh Nagar. And there in one house, there was a person packing this khazur in a very unhygienic condition. So we issued a stop notice to him, and we also seized around 300 kgs of khazur. And he's told us that it is being purchased from the yard. So we will be establishing the link, and we'll also be finding out the roots of how this dates has been arriving in the state of Goa. Also, we have closed around 3 street food vendors on the way. Who are operating without our FDA permission and without in unhygienic condition. जे कार्य बरोबर आसा तुमचे वेगळे आमी एनफोर्समेंट ड्रायव्ह आनी स्पेशल एनफोर्समेंट ड्रायव्ह सुरू केल्ले दॅट इज समवेर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट सुरू केल्ले आनी इट इज नॉट ओनली इन दीस बार्देश एवरीवेर एंटायर स्टेट ऑफ गोवा वी हॅव ट्रायड दिस. इट इज अ वेरी सक्सेसफूल स्टेप विच वी हॅव टेकन आनी ताच्या खातीर फ्रॉम 10 months back if you see and now there is lots of difference which we can see and the public also is appreciating it. टेनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा
इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे